प्रितीच्या भावान भयणीनो, आयज आमी जेजू गादारा प्रांतांतल्या दोग मनशांक जांचेर देंवचार बसलोलो तांकां त्या देंवचाराच्या गुलामांतली सुटका दिता, तांकां सुटावे करता. आयचें शुभ वर्तमान आमकां जायते शिकवण दिता. पयलीं म्हणल्यार जेजूची पदवी आनी जेजूची शक्ती ही सगळ्यांहून व्हड. शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां देंवचार जेजू काशा भियेतात. जेजू त्या प्रांतांत भितर सरतनाच ते ताका भिवून रोखडेच प्रश्न करतात. जेजू वेळ येवचे पयलींच तूं आमकां वडोवंक आयला की? सो ह्याच प्रस्नाचेर आमकां दिसून येता की आमच्या सुम्या जेजूची पदवी आनी शक्ती कितली व्हडली ती. दुसऱ्यांक त्या देंवचाराचे मुखार वचूंक लेगीत जायना आसलें, पूण जेजू तांकां फुडो करता आनी ते जेजूक भियेतात. जेजू लागीं ते मागतात आमकां ते दुकराच्या हिंडांत धाड म्हूण. आनी हेजेरच कळटा आमकां जेजूची पदवी आनी मोदें आनी देंवचाराचे पदवी मोदें आमी सर करूंक जायना. आमी जेन्ना ताळण्यांत देंवचार आमकां ताळण्यांत घालता, जेन्ना आमी वायट मार्गान वचोंक देंवचार आमकां फुसलायता, तेन्ना आमी जेजूचे शक्तीचेर भार दवरला काय होच प्रश्न आमी आयच्या दिसा करुया. दुसरें म्हणल्यार जेजूची दया आमकां दिसून येता. आमी आमच्या पवित्र पुस्तकांत जायते कडेन आमी पळयलां जेजू दुसऱ्यांक दया दाखयता. कोणाक गरिबांक, कोणाक उलोवंक जायना तांकां, कोण अपंगूळ आहा तांकां सगल्यांक दया दाखयता. पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू देंवचाराक लेगून आपली दया दाखयता. त्या देंवचाराक आपली खोशी करूंक दितात. देंवचार ताका म्हणटा आमकां ते दुकराच्या हिंडाचेर धाड, आनी जेजू तांकां म्हणटा वचात. जेजूच्यान तांकां कांय करून सत्यानाश करूंक जातालो, पूण तो तांकां तशें करूंक दिना आनी ताची आस बाळगूंक दिता. आमच्या जिवितांत आयज आमी नियाळ करुया. कितले फावटी म्हूण आमी आमच्या वायट मार्गार चल्लेल्या भावा भयण्यांक, क्रिमिनल आसात तांकां दया दाखयतात काय, वो तांकां विसरल्या काय? घडये आमचो शेजारी जो पिवन आपले बायल भुरग्यांक मारता, तांकां आमी सोडून दिल्यात, तें तांचें प्रॉब्लम, तें आमचें न्हय अशें म्हणून कितल्या फावटी केलां काय? हेच प्रश्न आमी आमच्या जिवितांत आज नियाळ करुया. तिसरें म्हणल्यार आमकां ह्या शुभ वर्तमानांत दिसून येता तें म्हणल्यार ते गादारा प्रांतांतलो लोकांचें रूप, तांचो एटिट्यूड. त्या प्रांताच्या लोकांक मनशांहून आपल्या जनवरांची चड म्हत्वाचीं आसलीं. आपलीं जनवरां आसात तीं. जेजून त्या दोग जाण मनशांक त्या देंवचाराच्या गुलामांतली सुटायले, पूण त्या लोकांनी देवाक स्तुती दिवचे सुवातेर ते जेजूक तांच्या नगरांतलो भायर वचूंक दितात. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जेन्ना आमी देवाक आमच्या काळजांत जागो दितात, देवाक आमकां आमच्या काळजांनी येवंक दितात, तेन्ना देव आमकां जायत्या देणांनी भरता. पूण जायते फावटी आमी ही जेजूची देणी आमी मानून घेतली नात, पूण आमी संवसारीक वस्तूंचेर नदर दवरल्या. संवसारीक वस्तूंचेर आमी आमचो आख्खो आमी चड वचूंक लागल्यात. जर आयज ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी आयज हे वचपाचेर नियाळ करतना आमच्या जिवितांत जेजूक पयलो आनी वयलो जागो दिवंक देवा लागीं मागुया. ताची पदवेन आनी आमी देंवचाराच्या गुलामांतली सुट्टली म्हूण आमी मानून घेवंक देवा लागीं आमी कृपा मागुया. आमच्या जिवितांत सुम्या जेजूची देण्यांक आमी आपणावंक आनी संवसारीक वस्तूंक ना म्हणूंक आमी वावरुया.